एक्स सरपंच सांगूचे आर्यालचो इसल्यो कांय ग्रामसभा आमच्या आर्याला जाले. एक ग्रामसभेक जेन्ना हांव सरपंच आसतना तो म्हाका म्हणला तुगल्या थापट मातो म्हण. मुगल्या थापट मातो म्हणलें ताणें कित्याक हांव एज अ चेअर आनी म्हाका ताणें अशें करपा ना म्हणजे तुमचे ह्या मनशाक दादागिरी खंय पावल्याय तूं. हो मनीस कोणा बरें कोना कोणाचें बरें चिंतना तो जे कोणाक एक आमी आवट ऑफ वे वचून कोणाक हेल्प करूंक गेले तांकां प्रॉब्लेम करता तेंगे फॉर्म फोडून काडप तेंची केस घालप ही काम तेंगे करप. एक कोण धंदो करता ते धंदो करता थिंगा हाडप वचप. तेणें आज सगळे आर्यालाक सारके मॅस करून उडयला. NGO म्हणले NGO कितें वायट करूं वचनाय. NGO म्हणटा लोकां पासून सोशल वर्क कोताय जें रॉंग चलता तें करपाक. हे कोणाक बिझनेस बंद करपाक क्रॅशर एक क्रॅशर आमगे एक इंडस्ट्री आहा सांगूच्या आर्याला आनी ती चलताली सिन्स 67 आसून जेन्ना चलताली हे बिझनेस चलताले ते इलिगल चलनासले. पंचायताकडच्यान NOC जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा तांकां गोमदाद आहा तांकां दुसरे फॅक्टरी एंड बॉयलर्स आहा हे सगळे आहा पूण तांकां फक्त तेजे वयल्यान कांय मेळना. एक ग्रूप आहा तेंगेलो एक विलेजस युनियन म्हूण हो ग्रूप सगळे पडटे मेंबर आहाय ते इलिगल आहाय. तेणी इलिगल आपल्याक घर काडले जे ग्राउंड+1 आहा तेगे ग्राउंड+2 जालो आहा. दुसरे दियोगीन म्हूण आहा तो एक मेंबर तेंगेलो तो मनीस वर्स्ट मनीस म्हणटा तो कुमदादी घरकाण आहा तो आपण जावन कुमदादी रावता इलिगल रावता पूण दुसऱ्यांगे काडूंक भोंवता दुसऱ्यांगे फॅक्टरी बंद करूंक भोंवताय कोण आनी कितें करूंक भोंवता हे तेंगेले मोटीव जालो आहा. आनी आयज ते बेकार रावन हेचेर पोट भोंवताय लोकांचेर जे लोकां बंद करप तेंकोच्यान पयशे घेवप आनी हे चलत तेंगेले. तेच न्हू एक नेल्सन मास्करनस म्हण आहा जोवूय एक्टिविस्ट आपण एक्टिविस्ट म्हणटा पूण एक्टिविस्ट म्हणटा ताणें इलिगल रावपा जायना. ताणें 2 बंगली बांदल्याय ताका कन्वर्शन ना. एक तुका घर बांदतलो जावं एक पोन्नें घर आहा तें रिकन्स्ट्रक्शन करून तूं बांदतो जाल्यार तें रिकन्स्ट्रक्शन तेच जाग्या भितर जावपा जाय विदीन दॅट एरिया भायर वचपा जायना. तूं एक कडेन आहा तें दुसरी कडेन जाता आनी हे आमच्या पंचायतान तांकां हे कोण दिलो आहा हेका लायसन्स दिलो आहा प्लस ऑक्युपन्सी दिलो आहा आनी हे हांव आतां फायंड आवट करतलो कित्याक हे मनीस दुसऱ्याक ट्राबल कोताय आनी आमच्या गांवांत आनी हांवूय एक क्रशर ओनर मुगेले बिझनेस चलवता मुजे तेणें केस गायलाय की मुकोडे कन्वर्शन ना म्हूण. जर मुको कन्वर्शन ना जाता तेगे बंगली कितकोन कन्वर्ट जाले कितकोन जाले कन्वर्शन नासतना कितकोन कन्वर्ट जाले ती घर कितकोन येयले जी इलिगल ती घर काटाय आनी तेंकां काडून जाता जाल्यार दुसऱ्या बिझनेस करून ते दुसऱ्याक त्रास कोताय ते. हे हांव मुखार वतलों हे लोकां मुखार हाडटलों जें जावपा जाय की एका ह्या मनशाक कोणें तर तांकां बूथ शिकोवपा जाय. हे आज लोकां कुस्तार जे गरीब लोक आहा हे कितें बारीक कोता आनी तांकां आमी गांवां एक बिझनेस करपाक एक NOC दिताय. ह्यो NOC ते फायंड आवट करूंक भोंवताय कित्याक तांकां पयशे कांय मेळनाय. ते पयशे मेळो जाल्यार ते कांय करूंक वचनाय. पयशे थिंगा मेळटाय थिंगा कांय करूंक वचनाय. जे आमच्या गांवांत सद्याक आख्खे वयते थिंगसून बोवाळ जाल्यार सांजुजे आर्याल म्हणून एक वस्त गांव म्हूण वस्त पंचायत म्हणटाय लोक कित्याक लागून कित्याक हे एक एक कडेन डेव्हलप जावपा वयता थिंग कोण कितकोन डेव्हलप करपाचें ते तांकां सांगाय आमकां ओपन स्पेस दवराय थिंगा रोड्स कोराय हे तांकां पयलीं घाल्याय तें करपा नाका तांकां तेजे वयल्यान कितें पयशे मेळटले तें जाय. आनी जर कोणाक लिगल करपा येता तांकां लिगल करपा तें दिनाय. फक्त लोकां प्रॉब्लेम करप आपण आहाय ते लिगल नाय सद्याक आनी दुसऱ्याचेर एलिगेशन करताय. आतां हांव म्हणटा हे लोकांक उठोवपा जाय जाण जावपा जाय. काल मिटिंगेक 60 लोक आहलो आवट ऑफ 60 12 वर म्हण जाल्यार थिंगा 20 लोक ना. लोक गेलो एक केसो काय म्हूण मिटींग मुट्ट्यो ते जाणटी कोताले जेंका शिकोवप नासलोलें त्या झाडां मुळां बसून मिटींग कोताले आनी ती ग्राम सभा आमचे ग्रामीण पिपल जे बारीक लोक सगळे सकल बसून सरपंचा वयर बसता मुळांत बद्दलकान आनी लोक ते मिटींगेचेर कोतालो ते शिकोवप नासलो म्हणजे तो जायत वॅल्यू आहा. पूण हें न्हू हे आमी कितें जाताय डेव्हलप म्हणलो कितें काय म्हूण डेव्हलपमेंट म्हणलो कितें काय म्हूण पूण हांव तांकां सांगूंक सोदिता डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कन्स्ट्रक्शन करता तें डेव्हलपमेंट न्हू मनीस डेव्हलप जावपा जाय. आर्यालांतले मनीस आयज पासून डेव्हलप जाल्ले हे आमी जाण जावपा जाय पयलें डेव्हलप आमी जावपा जाय मागीर डेव्हलपमेंट करया. आनी हांव हेजे मुखार सांगता एसो जर मुखार येयलें हांव मुखार आसतलों एसो मनशाक ओपन करून बूथ शिकोवपाक.